आमकां घडये 20 म्हयने उशीर जाले तरी सुद्दां आमी रिव्यू पिटिशन घातला इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट, इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट मायनींग. तितून एक 2-3 क्लॉज आसा अकॉर्डिंग टू द MMDR एक्ट 80A हे जे हें आसा त्या अनुसार तांच्यांनी तितून म्हटलेलें आसा की रिन्यूवल ऑफ द मायनींग 50 years शूड बी गिवन द ऑपॉर्च्युनिटी. ती गोंयाक दिली ना. दॅट इज हो पयलो मुद्दो. अकॉर्डिंग टू द एबॉलिशन एक्ट अगेन आमकां परत आसा तशी आमची लिजी चालू उरपा खातीर म्हणजे 50 वर्सांची ऑपॉर्च्युनिटी जी दिवपाक जाय आसली ती एबॉलिशन एक्टानुसार तेजोय विचार जो आसा हो MMDR एक्टान केलो ना. MMDR एक्टांतलो 80A हो सुप्रीम कोर्टान पळयलो ना आनी या तो पळयलो ना आनी एबॉलिशन एक्टाचो कन्सिडरेशन जे करपाक जाय आसलें हें सुप्रीम कोर्टान कन्सिडरेशन केलें ना. ह्यो 2 ते 3 गजाली ज्यो आसा ह्यो परत एकदां सुप्रीम कोर्टान हाजेर रिव्यू रीट पिटिशन इतक्याच घातल्यार ह्यो कन्सिडर करच्यो हें आमचें म्हणणें आसा. आनी त्यो जर कन्सिडर केल्यो जाल्यार डेफिनेटली वील गेट द ऑपॉर्च्युनिटी फॉर अनादर म्हणजे टील 2037. त्या खातीर आमचें म्हणणें आसा की आमी न्यायीक प्रक्रियेन हें ऑलरेडी मागलां आनी ताजेर कन्सिडरेशन जें आसा हें सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार निर्णय आमच्या बाजून लागतलो हाची आमकां अपेक्षा आसा, आशा आसा. न्यायीक प्रक्रियेक खूप टायम लागता. आमी म्हटलां की इट इज अ फास्ट ट्रॅक करचें. आमी डिमांडूय आसा आमचें रिव्यू रीट पिटिशन घालतना आमी तितून क्लियर कट मेन्शनूय केल्लें आसा. इट इज अ डायरेक्टली 60,000 ऑफ द एम्प्लॉयमेंट हो डायरेक्ट गेला. तितूंतल्यान डायरेक्ट सफरर जाल्ले लोक जे आसा हे जवळपास 1.5 लाख सुमार डायरेक्टली 1 लाख सुमार डायरेक्ट लोक आसा. इनडायरेक्ट लोकांची नोकरी गेल्या तितून 1.5 लाख सुमार आसा आनी इनडायरेक्ट सफरर जे आसा पळय न्ही हे 4 लाख सुमार आसा. अशा पद्दतीन ऑलमोस्ट म्हणजे दोनूय डिस्ट्रिक्टांतले फूल डेटा दिला, ताका सबमीट केला आनी कित्याक हे बेगिनात बेगीन घेवचें हेंय बी सांगलेलें आसा. आमकां खात्री आसा जर फास्ट ट्रॅक जालें जाल्यार हाजो निकाल जो आसा हो जाता तितके बेगीन लागू शकता आनी जर निकाल लागलो आसत जाल्यार आमकां निश्चितच खात्री आसा की तातूंतल्यान गोंयच्या मायनिंग वेवस्थेचो सुरू जाता.